गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय काय भेटू मला युट्यूब चॅनल. सो आम्ही सकाळ सकाळ रेडी जावन वयता स्कुलान. सो त्यांच्या आईजनी आर्ट अँड क्राफ्ट एक्झिबिशन आसा. सो आमकां पळोवपाक आपयला. हेजे एक दोन कितें तरी दवरला खंय, म्हणजे तांकां 3 दवरला हेजे क्राफ्ट बी कितें केल्लेले स्कुलान. सो ते आमकां पळोवपाक आपयला. सो अजून ब्रेकफास्ट बी कांय करूना. आयज म्हटलें भायर करया, अर्बन अण्णांनी या पळोवया दुसरें खंय तरी. सो पयलीं आमी स्कुलान वयता, रोखडे जातले ते पळोवन मागीर भायर सरतली, मागीर ब्रेकफास्ट करतले, मागीर आमी वयतली म्हापसा. आयज फ्रायडे, म्हाका तुमकां सांगलेलें न्ही वयतलें म्हणून आयज हांव. आयज फ्रायडे न्ही, सो मागीर डायरेक्ट थंयच्यान आमी म्हापसा वयतली. ओके, सो आनी कांय ना. आनी कितें म्हणटा? आनी कांय ना. ओके चला, डायरेक्ट तुमकां स्कुलान मेळटा. दाखयता तुमकां बारीक बारीक क्राफ्ट हेणें केल्लेले दाखयता तुमकां. ओके चला. बरें केलां न्ही? तुझे काय रे? तो हें आसा ऋत्विकाचे. आनी कितें रे? खंय रे? आं, हे ऋत्विकाचे. हय ऋत्विक. हे ऋत्विकाचे मिशी लायला रॅबीट. सो हे ऋत्विकान केला पेन स्टँड बॉटलाचे. कितें काडटा रे? हॅपी? आता आम्ही येला काफे बसले, चहा पिवपाक. अर्बन अण्णा नाही, काफे बसले. शॉर्टात घेतला. किती घेतला? अळसांदे सुकी. आम्ही घेतला टमाट सुकी. आमचे इल्लेले रॉंग हाडल्याने, तर त्या वरून गेल्याने. सो आम्ही ऑर्डर केला टमाट सुकी. सो हांगासर घेतला हांवें टमाट सुकी. ओके चल, च्या पिता, मागीर मेळटा तुमकां. शिव रावला भजी. मिरची तर रावला. ताका पयलीं सांगूंक जाय आसलें तुवें. चल. सो जालें आमचें च्या पिवन. आयज बरी आसली भाजी. फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें अशें भाजी. हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला. हेजे न्ही रेस्टॉरंटाक गेले न्ही, फक्त शिरा असले. हांवें म्हटलें उग्गी खा म्हटलें. जे शिरांतून ऑर्डर केले न्ही तेच काय ऑर्डर केले. उग्गी खालो. हांकां हय सवय करूंक जाय. शिरा बिरा काय खायना तो म्हाका खबर आहा. पण अर्बन अण्णा शिरा खावूच ना. सो जालें, आतां टॅबलेट घेता हांव. मागीर हेचे कपडे चेंज केले आमी. कॅप हाडला, कॅप घाला. ओके चला, डायरेक्ट तुमकां म्हापसा मेळटा. चला. शिवन आतां म्हापसा भोंवप म्हटल्यार जड जाता. अंब्रेला हाडून आसलेले खंय. आतां अंब्रेला आनी कित्याक? तूं घाल पप्पा आसूं न्ही, तूं घाल. वत आतां हें घाल. खूब तेंपानी येयला म्हापसा. हो पळय, पयलीं येता ते चिकन पळयता. गांवठी ताकी पयलीं गांवठी येताना. गांवठी येताना घेवया. दाखयता तुमकां. पळय गांवठी. शिव घेता? शिव 1000 रुपया जोडी खंय? आयकता? 1000 रुपया जोडी खंय? नाका आसूं. सुके पळय, सुके बांगडे. हे बांगडे व्हडले आहा न्ही. गालमो बीन आसा. भाजी खूब आहा पळय. वांगी एन्जॉय करता. नांव कितें? पूजा. आमचे व्हिडिओज पळयता खंय. हेच्या पयलीं आतां आनीक मेळ्ळें आमकां एंजेला म्हणून. ती आनी तूं एक मेळ्ळें. जालें बाजार काय लागून अजून? ना जालो. आनी आतां बरें आसता तुझ्या. थँक्यू. आम्ही खाली का उरली की बरें आईची रेसिपी असते. बाय.
सांजचे रश खूप असता, सकाळचे मातशे बरे असता, तितले रश बीन असता. हां हां. सो हांगासर येयला 400 रुपये केजी. की करता हें बरें आसा. हें 1 केजी दी बिडगी. बरें तूं कशें आहा? थँक्यू नाव सांग. मनीषा. खंयचे ताची कदंबटे बरोड खबर न्ही तेले न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गेसचे रिचुकाचो बड्डे न्ही म्हटले कपडे घे म्हटले हांगात घे हांगात घे. घालून पळय तेका. हां हें बेल्ट आहा न्ही कितें व्हडले हाते न्ही मातशें. सो जालें रिचुकाचें काम. कपडे घेतले जालें. सगळे शू चूज करता. हांव कांय चूज करना कपडे बी चेड्याचे. तांकां चूज करली. ओके न्ही. म्हाका हो कलर खूब आवडटा. बरो आहा न्ही. आं पॅन्ट अशें आसा फुगे कशें जाम पयशे रेड कलर जाम म्हणटा रेड कलर नाका नाका. सो हांगा आसा बिबे आसा, तोर आसा, पिकलेले मँगोय आहा. विचार न्ही कितें कशें ते बिबे. 500 रुपया 100 खंय. तू घेता क्लस्टर बीन्स घे. हें घे चिटकी हे व्हरया मी गार्डना बाबा तू घालया कुंडेन लावया. आनी खंय जमनी लावपाचे. हे पळय ही कितें बारीक तांबडी भाजी. सो फायनली मेळ्ळा आमकां कच्चा फणस. आमी सोदताली आमकां मेळकूच ना. फुलां पयशे नात. बरी दिसता न्ही. ही शेवंती पळय. लायन पळय हांगासर शुगर केन ज्यूस पिवपाक. कसा बरी दिसता जिवाक. बेबी पोटान थंड जालें. केन्नाच्यान हांवें आमी धाकटे आसतना येता न्ही मार्केटान तेन्नाच्यान आहा तें. फेमस तो कितले खंय मोठे मीठ. हय व्हरून दवरल्या बरें. हय शिवा हांगा पळोवंक जाय खंय मातयेचें आयदन. अरे तूं आनी खंय हात धरून. तुवें काय हात लावप ना. ते मातशे पडले बिडले फुट्टले मागीर ते काय हात लायनाका. आमसून पळय. आं कितें जाय की घालता गरम उरता तेका गरम जायना. घे घेतले घे. सगळें बरें आहा. घे हें इतलें धाकटें आहा ते मागीर भुरग्यांक ते इतलें व्हडलें नाका. तेच म्हणटाले आमगे ते धूप घालपाचें आसा आमगेर पण ते धाकटे आहा. तुका म्हटलें मातशें व्हडलें घे मागीर जाय पडटलें ताका लागून. मागीर आनी परत कोण येतलो. सांगासो बरें आहा पळय बुट्टी टायप न्ही. सो धूप घेता हांगासर आनी ते घे मागीर सुंठी हांगा आसा. हे सुंठ न्ही हे कशें 50 के वाटे आणि हे 30 के. हे 30 हे 2 घे. नाही हे हो आनी हो घे. टोमॅटो कशे 20 रुपया. सो हे सगळे 20 रुपया. हे सगळे 20 रुपया वाटे. हे कशे सुंगटा 100.
असं आमची युट्यूब फॅमिली आई आई पण मला रोजा करता म्हटलं का खायला आम्हाला आहे का आणि बाबा काय सेवन चालू हा झालं बरं बेकल नुसते बीन घेतले आम्ही चड काय घेवंक ना आणि बांगड्यांनी फ्रेश आहा बांगड्यांनी हांव चड खायना फाल्यां शनिवार फाल्यां तशेंच मी फ्रिजीन दवरले न्ही ते बरें लागना फ्रेश हाडपाचें आनी फ्रेश खावंक जाय ओके कशें कशें सो एक हें घेवंक जाय आसलें म्हाका बकेट बेबीचे कपडे वॉश करपाक बीन नुस्तें घाल तूं हां घाल नुस्त्याची हें बेबीचे कपडे वॉश करपाक हांवें घे म्हटलें जालें मग आई पण नुसते आई पण भितर सुंगटा आणि काळे बापरेडा तू पडशी रे काय सांगता तुझा कशें रे 50 रुपये एक दोन दी बरें दिया बरें टेंडर आहा ते हांव इतलें बारीक बरें पळय अशें चावून खावपाचें कोशिंबीर बरें तेजे घे थँक्यू हे घे आतां खावप ना वॉश करप ते वॉश करूंक जाय घरा वचून खा 12 सुमार सारके 12 पावली आमी मागीर आतां जालें एक बेगिना सुंगटां हाडलेले बारीक सुंगटाचें हुमण केलें हें घालून मुळे घालून केला आयज आनी थोडे सुंगटां हांवें फ्रिजीन दवरला कित्याक संडे कितें करया म्हटलें सुक्का बीन ड्रमस्टीक घालून सुक्का केला न्ही बेस्ट लागता आनी सोलकडी करूंक जाय तो थोडो दवरला हांवें की आई मम्मी खायना न्ही सो म्हटलें थोडे सुंगटां घालून हुमण केला आनी हाडलेले ब्लॅक पापलेट ओके तेका मीठ लावन दवरला सो हे पळयात ताका आतां फ्राय करतले मीठ लावन जस्ट आत्तां मीठ लावन दवरला म्हटलें मातशें आसूं न्ही हाफ किलो हाडला हांवें 400 रुपये किलो म्हणटाले हांवें हाफ किलो हाडला 200 रुपयाचे आनी सुंगटां हांवें 2 वाटे हाडलेले एक वाटे घालून हांवें करी केला जस्ट आमी दोगां जाणां रेसीप काय खावचो ना चड आनी हें घातलां आयज आमगे ड्रमस्टिकूय आहा फ्रिजीन पण म्हटलें मम्मी मुळो घालून कर म्हटलें पळय मुळो घालून केला बारीक सुंगटाचें हुमण न्ही बरें जाता सो जालें काम आतां शीत दवरता आनी तुमकां दाखयता कितें हाडलें म्हटलें तुमकां दाखोवया आनी व्लॉग एंड करया भाजी हाडला हांवें पालक माहिती ना मुळे आनी शेपू हाडला मेथी हाडूंक ना हांवें मेथी खावंक जायना म्हणटा खूब जाणां मोबायलेर मेथी बीन खायनाका एक्चुली हांवें न्ही नेटारूच सर्च केल्लें मेथी खंय चड खावंक जायना खंय प्रेग्नन्सीन सो हांवें मुळे आनी हें शेपू हाडला मी हांगासर कॅरट सगळें हें 20 रुपयाचें हां वाटे घातलेले कॅरट मी कॅप्सिकम थोडें लसूण आनी फ्रेश आहा मिरसांगो जस्ट 1 किलो हाडला न्ही सो लास्ट टायम न्ही आमगेर मिशेल येयल्ले आमचे युट्यूब फॅमिली मिशेल ते म्हणपा ते गेल्ले म्हापसा ताका व्हरपाक UK कितें सामान बीन मिरसांगो बीन ते म्हणपाले आपूण वयता म्हापसा तुका हाडटा म्हणपाले मिरसांगो तेणें हाडले ताणें कितले हाडले गे 2 किलो हाडले ताणें मिरसांगो ते आसा मिरसांगो आतां जस्ट 1 किलो हाडला की आनी हांव आतां परत आनी म्हापसा बीन वयचें ना जालें म्हाजें सो कोथमीर हाडला आनी ते मिशेलान न्ही आमटानूय घेवन येयल्ले सो सगळें जाल्लेलें आसा आनी मागीर आनी भायर वयचें ना सो ताका लागून मम्मी म्हटलें आयज या म्हापसा आनी सगळें घेवन येवया म्हटलें मागीर आनी कोण वयतलो ताका लागून सो फ्लावर पडला आमकां 30 रुपया आनी वाटेर येताना न्ही हें आसलेलें कुकुंबर तवशें गांवठी आं सामकें फ्रेश सामकें पळयात 2 घेतला कोथमीर हाडला आनी मीठ मोटें मीठ अशें आसल्यार बरें घरा घरा जाय पडटा आनी हें बुट्टी बेश्टें घेतलें हांवें शादी समजलें हांवें नीर फणस म्हणून पळय जाल्यार कच्चे फणस सो हें जाय आसलेलें म्हाका कच्चे फणस एक मेवळें पुरो पोट भरलें अशें म्हणपाचें आनी परत हाडपाची गरज ना एकदां करून खालें न्ही मन समाधान जाता आनी धूप हाडला सर हाडून आतांच दवरला धूप आनी हें धूप घालपाक तें मातशें सायझीन व्हडलें घेतला बनाना आनी कितें लिंबू अशेंच हांव रोस काडून दवरतलें फ्रिजीन ओके बरें आहा लिंबू मागीर म्हारग जातलें आनी कितें हाडलें गे आनी कांय ना इतलें तुका कपडे आनी कांय ना मेन गेल्ली आमी मिरसांगो आनी कोथमीर हाडपा लागून गेल्ली आनी खूब तेंप जालो रे खूब तेंप जालो आमी म्हापसा वचूंक ना न्ही मागीर वचून येवया म्हटलें मातशें
I Sunday, Friday, Sunday, 21, 2, birthday. 2 तारखे बर्थडे आता किती पेपर मारया ओके सो की करतल्यावर फ्लावर बीन न्ही कट करून न्ही डब्यात घालून दवरूंक जाय खूब दीस उरता ओके सो आनी कांय ना आतां सगळें जाल्लें आसा नुस्तें फ्राय करतलें मागीर हांव शावर घेता बरें पुरो जालें मागीर पयलीं आमी कितले म्हापसा मार्केट भोंवतालीं आतां नाका जाता पण पयलीं अशें ना आतां म्हापसा मागीर न्हू गे पयलीं सामकें बरें आसलें कितें असं ना चल सो हांव व्लॉग एंड करता यो सो हो आसा आयचो व्लॉग इतलेंच कांय ना ओके सो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे Bye. I love you, friend. Please see the comment and subscribe my channel. चला मम्मी तुमकां बाय करता रा आई तुमकां बाय करता हां बाय चल सो काल न्ही हांवें व्हिडिओ घालूंक ना तो काल न्ही 2 एनिवर्सरी आसलेले तांकां विश करता सो नांव आसा एंथोनी एंड रेशमा फर्नांडीस विशींग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ दोगांय हॅपी रावात हांव देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी एंथोनी एंड रेशमा तो नेक्स्ट आसा जेसविना एंड ब्रँको वाज विशींग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस दोगांय हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता हांव टू वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी जेसविना एंड ब्रांको मन विश कर Happy anniversary to you. चला बाय Bye.